भुरग्यांनो जाणात तुम्ही कार्यावळीत तुमकां परतून एकदा येवकार. आयज आमी किराची म्हायती घेवया. कीर म्हळ्यार पोपट, पॅरट. हे सुकणें खूब हुशार आनी मनोरंजन करपी. बरेच लोक ते पोसतात. कायद्यान बंदी आसली तरी संवसारांत 372 जातीचे कीर आसात. चडशे उश्ण कटिबंधात म्हळ्यार आशिया, आफ्रिका, मध्य आनी दक्षिण अमेरिकेंत. भुरग्यांनो, कीर हो फक्त 5व्या कोराचोच आसना, तर तो निळ्या, तांबड्या, कड्ड्या, हळडुव्या रंगाचोय आसता. कीर सरासरी 30 वर्सां जगता, पूण कांय कीर 80 वर्सां पासून जगल्यात. चड व्हडलो मेंदू आसल्यार तो कीर चड तेंप जगता, कारण तो पर्यावरणा कडेन सहज जुळोवन घेवपाक शकता, अशें शास्त्रज्ञांचें म्हणणें. कीर फळां, बियो, अक्रोडां सारकीं कवच आशिल्लीं घट्ट फळां, पालेभाजयो ही किटक पासून खाता. चडशीं सुकणीं चोचीन फळ वा अन्न उखलून खातात, मात कीर पांयान तें उखलता आनी मागीरच खाता. मनीस हातान जेवतात अशेंच कांयशें. किराची चोच खूब बळिश्ट आसता. ताचो फक्त खावपा खातीरूच न्हय, तर ल्हान पिलांक वाडोवपाक, झाडार वयर चडपाक, खेळपाक, गावपाक ते उपयोग करतात. भुरग्यांनो, मैना कांय कावळे पासून मनशाच्या आवाजा कडेन मेळपी आवाज काडपाक शकतात, मात कीर सगळ्या सुकण्यां परस मनीस उलयता तीं उतरां स्पश्ट काडपाक शकता. खास करून आफ्रिकन कीर ते लागीं लागीं मनशा सारकेच उलयतात, रागार जातात, झगडटात पासून. कीर नर मादी जीणभर एकठांय राविल्ल्याची देख आसा. Can you do a red wolf? How about an owl? सध्या संवसारात फक्त 126 हाकाप जातीचे कीर आसात. त्या किरां मदीं सगळ्यांत चड वजनाचे म्हळ्यार 7 पौंडां मेरेन सुद्दां तांचें वजन आसता. संवसारांतलो सगळ्यांत ल्हान कीर 3 इंच लांबायेचो आसा. ताका पिग्मी कीर म्हणटात. तो पॅसिफीक दर्यांतल्या जुंव्याचेर मेळटा. बरें तर भुरग्यांनो, खेळात, वाचात, अभ्यास करात. मेळचे फुडल्या फावट.